दीस सोमार डिसेंबराची 8 तारीख 2025. अंकवार मरियेचो निष्कळंक गर्भी संभव. पहिले वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप अध्याय 3 वोळ 9 ते 15 पर्यंत आणि वोळ 20. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लपलो. देवान ताका सवाल केले, तूं विणगो आसाय म्हणून तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचे फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सोरपान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. त्या वेळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजी संतती आनी तिचे संतते मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजें मस्तक चेंचतली आनी तूं तिजे खोटेक खोंच मारतलोय. मनशान आपले बायलेक येव म्हणून नांव दिलें, कित्याक जियेतल्या सर्वांची ती मूळ आवय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 98 1 2 3 3 4. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्र कार्यां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्र कार्यां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्र कार्यां. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या, जनांगा हुजीर आपली नितिवंतपण ताणें उघडलां. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या दृढ मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्र कार्यां. पृथ्वीमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवास्यांनो, सर्वेस्पराक जैता ताळो काडा, उल्हासान गितां गावन ताका वाखाणा. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्र कार्यां. दुसरें वाचप. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 1 वोळ 3 ते 6 आनी वोळ 11 ते 12 पर्यंत. भावा भयणीनो, हसिल्लो जावन देव, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्ता सोवें आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खातावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यान. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यान. ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हणून ताचें येवजन. देव आपल्या येवजनाच्या शेवटा आनी आपले खुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता. जुदेव जावन नासलेल्या आमकां क्रिस्तांतय विंचून ताणें आपली स्वंत परजा करून घेतल्या. क्रिस्तांतय पयले बरोवचो धर्म आसली आमी ताचे महिमेक होगळीक हाडी जाय म्हणून ताणें आमकां आपोवणें दिलां.
देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. नमान मुरये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 1, 28 पर्यंत. 6व्या महिन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एका शहरांतले एके अंकवारीसरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादले लागीं करार जाल्लें. ते अंकवारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सर तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजी सांगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावीत म्हूण आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तेवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्न तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्य आसन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्न ताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हणून लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकण. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिजे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आज पवित्र सभा मोरी खताबीण गर्भी संभवलेलें व्हड फेस्त आचरण करता. मनशा कुळाचे सडवणेक पयलें मेट म्हणल्यार बरी पातकाविणे जल्मोंच्याक अन्नाचे उदरी मोरयेच्या जल्मा उगमाक एक विशिश्ट योजन देव आसा करता. हाचे मुखांत मनशा कुळाचे सडवणेक देव दार उघडता. नमान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजी सांगता आसा. ही उतरां स्पश्ट रितीन मोरयेचे जिवितान देवाचें योजन, ताचें हाजरपण आनी कृपा आमकां कळीत करतात. मोरयेचो खतावीण गर्भसंभव मनशा जाणवायक असाध्य म्हणून दिसता. देवदूतान जेजूच्या जल्मा विशयान तिडसितना हें घडचें कशें म्हणून ती उद्गारली. पूण देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना म्हूण समजल्लेंच तिणें धैर्यान देवाच्या सडवण्याच्या योजनाक आपली कबलात दिली. मोरयेचो खतावीण गर्भी संभव एक देवाचें योजन. आमी पातकी तरी आमकां क्रिस्ताच्या रक्तान विकतें घेतलां. आमची पातकां धुवन काण देवाचीं भुरगीं जावचें भाग आमकां मेळ्ळां. अशें आसता आमी सर्व देवाचीं भुरगीं देवाक समर्पिल्लीं. देवाचें हाजरपण आमी आमच्या जिवितांत सदांच भोगूंक आसा. पातकाची वडणी वायट वटेन चलोवंक तें तेसावां येतना आमी देवाचीं भुरगीं देवाक फावो जाल्लीं म्हणलें धैर्यान मतीन दवरून ताळण्या वयर जैत व्हरूंक प्रयत्न करीचे. हें फेस्त आमकां आमच्या जिवितांत देवाचें हाजरपण भोगूंक आनी पातकाविणी जियोंक आपोवण दिता.